ते चली आसा तेणें म्हणजे उसके बॅग में बॉम्ब आहाय म्हणून अशें तांच्यानी उलयलें. म्हणजे उलयलें म्हणजे ते सगळे मातशे पॅनिकी जाले. पॅनिकी जावन तांच्यानी काडून मागीर ते सेक्युरिटीन हें केलें, तांकां इन्फॉर्म केलें. सेक्युरिटीन करून मागीर तांकां काडून परत तांकां ऑफलोड केलें. डिबोर्डिंग तांकां करूंक दिवना. हें जातकूच मागीर सगळें परत सगळें तेजे बॅगेक चॅकींग केलें. मागीर ते सगळे सेक्युरिटी ड्रिल्स तांच्यानी अंडरटेक करून ती मागीर तो फ्लायट मॉर्निंग तांच्यानी क्लियर केली. फ्लायट गोवा टू बेंगलोर वचपी. आनी तितून तांच्यानी चॅक करून मागीर ते फ्लायट बॉम्बे बेंगलोर गेलो रिटर्न वचपाचो. आनी हे दोगांयकूय तांच्यानी डिबोर्ड केले आनी हाडून तांणी आमकां हँडओवर केले कंप्लेन दिवन की हेंच्यांनी अशें अशें म्हटलें. आनी तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी स्केअर केलो आनी बॉम्बाचो तांच्यांनी एक उल्लेख केलो आनी तितून तांच्यांनी व्हेरीफाय करचो म्हणून कंप्लेन दिला म्हणून आमी तांकां दोगांयक आमी कस्टडीन घेतला. हे दोगी जाण आसा ते एकटो आसा तो हांगासरलो आपलो नांव ताजें आसा ते एकटो आमचो एमपीचो आनी एकटे बायल मनीस आसा ते कलकत्ताचे. आनी दोगी जाण वांगडा आयिल्ले हांगसर गोंयांत आफ्टर हॉलिडे ते रिटर्न वताले.